प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचे शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6वा विसवूर वोड 24 ते 34 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 24 to 34। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। कोणाच्यानूच बारोबर दोगा दोनयाचो गुलाम जावन वचो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो। तुमच्यान देवाचे आनी बारोबर गिरेस्तकायेचे गुलाम जावन वचो। देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमच्या कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाका। जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड उरती न्हय। वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती ओपिनात, लुवीनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता। तुमी तांच्यावन अदीक मोलाची न्हयतू? आनी उस्के काडून आपल्या आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जाय? आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतली फुलां कशीं वाडटात ते चिंतून पळया, ती कोश करिनात, ती सुतूय काडिनात। तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना। तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यात उडयतात ते शेतांतले तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो अदीक तुमकां तो निवटूंचो ना, हलक्या वावरताचे मनशानो। म्हणटोच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडिनाकात। असल्या सगल्याची वासपूस करतात अन बावडटी। तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच। देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मालोलेली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो। म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाकात, फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो, त्या दिसाक त्रास आसात तेच पुरो ताका। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, जेजू म्हणटा कोणाकूच बरोबर दोगां दोनयाचो गुलाम जावन नजो। कोणाकूच बारोबर दोगां दोनयाचो गुलाम जावन नजो। आनी कित्याक तो सांगता? कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो। ताचे फुडें कितें म्हणटा? वो एकल्याक चितकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो। तेच भाशेन म्हणटा, तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावन नजो। भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण एक दुडवांचो हो गिरेस्तकायेचो गुलाम जाता, गिरेस्तकायेचो गुलाम जावन गिरेस्तकायेचो आत्मो म्हणजे ते भाशेन दुडवांचो आत्मो जो मनशाक आसा तो जावन आसा एका सैतानाचो। कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण सदांच दुडवांनी आपलें काम करता, सदांच आपली चोत्राय दुडवांचेर दवरता, तो मनीस इगोर्जे घेता, तो धर्म करता। आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जो मनीस दुडवांक आपलो साहेब केला वो आपलो धोनी केला, तो इगोर्जेक पासून येता, तो धर्म करता। पूण भाव भयणीनो, ज्या मनशान आपल्या दुडवांचो आत्मो आपलो एक साहेब केला वो आपलो धोनी केला, तो मनीस आतां पयशान एकदम भरलेलो आसतलो, ताका खूब दुडू आसतले, ताका ह्या संवसाराच्यो खूब वस्तू आसतल्यो। पूण भाव भयणीनो, शेकीन तो आतां सैतानाच्या ताब्यान आसा आनी एक दीस तो एक पाटी सोकला पडटलो। तो मनीस करून सोकला पडटलो, तो कांयच घेनासतना ह्या संवसारांतल्यान वेतलो। पूण ताणें आतां आपलो संबंद देवाशी घट धरूंक ना म्हणून भाव भयणीनो, जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसतालो, दुडवांच्या आत्म्यान तो आतां बुडलेलो आसलो, तो सदांच आतां हुस्क्यान खोंतीन जियेतलो। आनी ह्या मनशांक
सदांच आपले कुडीन सदांच आपल्या जिवितान कसले ना तो त्रास असताच, वय दुडू असतात, खूब नाव व्हडलें आसता, पूण भाव भयणीनो तांचे जिवीत एकदम वायट जाता. कित्याक शेकी जेन्ना हो लोक ह्या संवसारांतलो वचपाक तांचो वेळ पावता, ती खरेपणी एके भाशेन बरें मोन तांकां मेळना, ती खरेपणी सामकी हुस्क्यान खोंतीन आनी सगळें तांचें काबार जावन ती आतां हो संवसार सोडटा. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्यो वस्तू ज्यो आमचे कडेन आहात, ज्यो संवसाराच्यो वस्तू लोक आमच्या जिवितान पडयता, आमी मेल्या उपरांत सगळ्यो सोडून आमकां वेचें पडटा. आनी थोडो लोक जो संवसाराच्यो वस्तूंनी बुडलेलो आसा, तो एक दीस कितें जाता, तांचो सोमून देवाशी घोट नासलो म्हणून, तांचो साय फकत तांचे दुडू आसले म्हणून, तांचो दोनी फकत ताचें भाट बेस आसलें म्हणून ती आतां शेकी एक दीस भाव भयणीनो खरेपणी देवाचें भोगसणें मागीसतना मरत जाल्यार कितें जाता, ती आतां केन्ना शांतीन रावनान, तांकां कसलीच खुशालकाय ना पवित्र आत्म्याची. आनी भाव भयणीनो, आतां ती सर्गीचें सूख भोगूंक पावची ना. तर आमी आयज जेन्ना हें देवाचें उतर आयकलां, हाचेर आमी नियाल करुया आनी आमी आमकांच एक प्रश्न विचारया, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरवंड आमचो एकलोच दोनी ताका आमी मानून घेतला काय? खरेपणी ताका मानून घेवंक ना जाल्यार आमी आतां दुडवांनी, आमच्या भाटा बेसांनी, आमच्या कामाचेर, ह्या सगळ्या संवसारच्या वस्तूचेर आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमकां धोनी केला जाल्यार आयज देवाचें भोगसणें मागुया आनी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव ताचें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून तें उतर आमी पाळूं आनी खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरवंडार मानूं आनी आमी आमची तयारी सासणाचें सूख भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.